जुलै म्हयन्यान आमी पळयलें की पणजे चर्ची कडेन कशें एक झाड पडलें आनी एक चलयेचेर पडलें आनी तेजी थंय मृत्यू जाली। जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर मागीर खुबशे अशे प्रश्न येयले की स्मार्ट सिटीचें काम ते झाडाचें मूळ जे झाडाचें मूळ आनी एक कॉन्क्रीट आसता तेजे मदीं कितली गॅप आसूंक जाय। मागीर तेजेर खुबशे अशे CCPन आनी फॉरेस्टान मेळोन पणजेची झाडां ट्रीम केली थोडी आनी थोडी झाडां मारली। आतां आमी आयज आसात सांतेनीज हांगा। जाल्यार काल आयताराक हांगा एक घटना घडली ती म्हणजे हांगाय बी स्मार्ट सिटीचें काम चलता आनीक हें जें काम चलता ह्या कामाक लागून अशीच माड जे हांगा सांतेनीज चर्चीचे सारके ओपोजीट आसात। जाल्यार ह्या माडांच्या मुळान कशें कॉन्क्रीट घातलेलें आसा आनी कशें हांगा पेवर्स घातलेले आसात। तेका लागून काल हांगाय बीन एक माड पडलो आनी जी चलोन वयताल्यो गाडी वयताल्यो एक 2 व्हिलर आशिल्ली आनी ती लेडी रायडर आशिल्ली तिचेर पडले आनी ती बाबडी हॉस्पिटलान पावली। तशीच मागीर ट्युरिस्टांची आंध्र प्रदेशाची गाडी आशिल्ली ते गाडयेचेर माडाचे ते हें पडले आनीक ती गाडी डॅमेज जाली। लकीली चड अशे जीव वचो सारकी हानी हांगा जावना। पूण आयज आमी हांगा सांतेनीज येयल्यात कित्याक तुमकां दाखोवपाक की हांगा जे बाकीचे जे माड उरल्यात तेंची परिस्थिती कशी आसा। जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम चलता जेन्ना सिटी ही स्मार्ट जावपाक जाय अशें दिसता आनी ह्या हेतून हे स्मार्ट सिटीचें काम सुरू केलें। पूण जेन्ना स्मार्ट जाता पूण हांगा जे नॅचरल जी झाडां म्हणत किंवा हे माड म्हणत तेंची कशी हानी जाता आनी कशें ते इन फ्युचर आमकां लोकांक लागून डेंजर आसूंक शकतात। जाल्यार हेतून रिस्पॉन्सिबल कोण? आतां पळयात तुमी म्हाजे फाटल्यान हो जो माड आसा ह्या माडाक चारी सायडीच्यान हांगा बांदून काडला आनी हांगा पॅक केला। आतां हितून सगळे कॉन्क्रिटाचे सगळे हे पडलेलोच आसा डेब्रीज पडलेलोच आसा पूण हितून फाल्यां सकाळीं उदक भरलें पावस येयलो उदक भरलें जाल्यार ह्या माडाची जी पाळां मुळां जी आसा ती कुसतली। जाल्यार ह्या माडाची जेन्ना पाळां मुळां कुसलीं जाल्यार पोंदच्यान घट जे कितें उरपाक जाय आशिल्लें हो माड जो पोंदच्यान घट उरपाक जायलो तो घट उरचो ना आनी काल जालो तसो एक्सिडेंट परत जावंक शकता। आतां हो जो आसा तो सांतेनीजचो मेन रोड जाल्यार जेन्ना ह्या रोडाचेर जेन्ना परत हो माड पडलो जाल्यार परत हांगासल्यान कोणी वचोंक शकता तेन्ना परत हांगा कितें अशें कोणाक त्रास जावपाक शकता तेन्ना मे बी तो एक्सिडेंट मोठो जावंक शकता। सो तुमी आतां हो म्हाजे फाटल्यान दुसरो माड आहा तो पळयात। जाल्यार ह्या माडाचेर सुद्दां हांगा पळोवंक शकता तुमी कशें हांगा बांदून काडला आनी त्या माड तो एक सायडीक गेल्लो आसा। जाल्यार जेन्ना हेजी पाळां मुळां जेन्ना कुसतलीं तेन्ना हो माडाची परिस्थिती जातली कितें? मागीर तो तिसरो माड पळयात हांगा कितली क्लोजली पळयात तुमी तेका हांगा सगळे घातलेले आसा पेवर्स घातलेले आसा। जाल्यार ह्या मुळांक उरतली कशी? ही मुळां फाल्यां कुसोन कसोय तरी हो माड वांकडो गेल्लो आसता त्या वेटा त्या सायडीक पडोंक शकता। जाल्यार ही सगळी परिस्थिती पळोवन हांगा दिसता की हें जें स्मार्ट सिटीचें जें काम आसा ते स्मार्ट सिटीचें काम स्मार्ट करपाक लागून सिटीक स्मार्ट करपाक लागून आशिल्लें पूण हांगा खंय तरी सुपर स्मार्ट करपाचे चड कोणी तकली लायली आनीक हांगा खंय एक्सिडेंट जावपाची शक्यता जाल्ली आसा। आनीक हांगा तुमकां एक अशें सांगूंक शकता की 1 मीटर ते 1.5 मिटराची गॅप आसपाक जाय कमीत कमी 1.5 मीटर तरी गॅप आसपाक जाय। जेन्ना कॉन्क्रीट आनी एक झाडाचें मेन मूळ आसता तेजे मदीं एक 1.5 मीटर तरी गॅप आसपाक जाय। पूण हांगा पळयल्यार इतली क्लोजली कॉन्क्रीट घातलेलें आसा तेजेर मागीर ही झाडां उरतली कशी? मागीर परत असो कितें एक्सिडेंट जातकीर परत मागीर एक्शन घेवची पडटली। आशा करता की आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या ह्या स्पेशल रिपोर्टांतल्यान ही जी मेसेज आसा ती कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन पावपाक जाय आनीक हेजेर फुडली एक्सिडेंट आनी अशी कितें मोठी दुर्घटना घडचे पयलीं हेजेर एक्शन घेवपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर गौरेश गांवकर सांतेनीजच्यान।